गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाक सोमारच्यान सुरवात जाली। हे अधिवेशन 5 दीस चलतले। नव्यान नेमिल्लो सभापती गणेश गांवकर हांच्या फुडारपणाखाला हे पयले अधिवेशन जाले। अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा बर्च क्लब दुर्घटना आणि वेंचणुकेच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण बरेच तापले। हडफड्याच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लब घडणुके विरोधक आक्रमक जाले। राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू आसतनाच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांचे सयत सगळ्या विरोधी आमदारांनी ह्या प्रकरणाचेर चर्चेची मागणी करीत बोवाळ घालीत आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली। या खातीर मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघराच्या भायर काडले। राज्यपाल फक्त सरकाराची स्क्रिप्ट वाचता असो सणसणीत आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो। राज्यपालान सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही गजालींचेर भर दिलो। राज्यपालाच्या अभिभाशणाचो विरोधकांनी आदर करचो। भाशण आयकपाच्या पयलीं सभाघरांत बोवाळ करप हे योग्य न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान तांकां सांगलें। 5 दिसाचे गोंय विधानसभेचे अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जालें। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणात विधानसभेक सुरवात जाली। राज्यपालान आपल्या भाशणात गोंय सरकाराच्या कामगिरीचेर भर दिलो। वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान सरकारान केल्ल्या कामाची राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजून तोखणाय केली। तशेंच रस्ते अपघात, शिरगांव जात्रा, खेटाखेट आणि हडफड्या बर्च बाय रोमियो क्लब विशयाच्या घडणुके विशीं राज्यपालान दुख्ख परगटयलें। 5 दिसाचे गोंय विधानसभेचे हे अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जालें। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान ह्या विधानसभेक सुरवात जाली। गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था हाताभायर गेल्ली आसा। राज्यपालांनी कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच बर्च प्रकरणा विशीं संबोधीत करूंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें अजाप उक्तायलें। हें भाशण फक्त आत्मस्तुतीचेर केंद्रीत आशिल्लें। तशेंच जी स्क्रिप्ट सत्ताधारी पक्षान दिलेली आसा तीच राज्यपालान वाचल्या असो बोवाळ विरोधकांनी केलो। ह्या सगळ्याक भाजप सरकार जापसालदार आसा असोय आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें केलो। राज्यपालांनी कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच बर्च प्रकरणा विशीं संबोधीत करूंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें अजाप आनी तिडक उक्तायली। पर्वरे चोडणाक जोडपी प्रस्तावित पुला संबंधीत लोकांक विश्वासात घेतले। तशेंच ह्या प्रकल्पाक कोणाचोच विरोध ना आसचोय ना अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हटलें। जाल्यार प्रस्तावित पुला खातीर येरादारी सुरळीत जावची आनी येरादारीची कोयंडी जावची न्हय म्हणून मास्टर प्लॅन तयार करचो अशी मागणी पर्वरेचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन केल्या। पर्वरे चोडणाक जोडपी प्रस्तावित पुला संबंधीत लोकांक विश्वासात घेतले। तशेंच ह्या प्रकल्पाक कोणाचोच विरोध ना अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें सांगलां। प्रस्तावित पुला खातीर येरादारी सुरळीत जावची आनी येरादारीची कोयंडी जावची न्हय म्हणून मास्टर प्लॅन तयार करचो अशी मागणी पर्वरेचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन केला। हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात लुथरा भावांक अटक केल्या उपरांत ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास सध्या मंद गतीन चलता अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन शियाळे अधिवेशनाच्या भायर उलयतना सांगलें। ह्या प्रकरणात सरपंच आनी सचिवाक आजून लेगीत अटक जाल्ली ना। हाची प्रक्रिया आजुनूय चालू आसा। तशेंच ह्या प्रकरणात हेर कांय जाणांकूय निलंबीत करपाचे आसात अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलें। तो विधानसभेच्या भायर उलयतालो। हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात लुथरा भावांक अटक केल्या उपरांत ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास जो आसा तो सामको मंद गतीन चल्ला अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन शियाळी अधिवेशनाच्या भायर उलयता आसतना सांगलें। ह्या प्रकरणात सरपंच आनी सचिवाक आजून मेरेन अटक जाल्ली ना आनी हाची प्रक्रियाय सुरू आसा। तशेंच ह्या प्रकरणात हेर कांय जाणांकूय निलंबीत करपाचें आसा अशें ताणें सांगलें।
हालींच जाल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत आपान हार खाल्ल्या उपरांत निमणे आतां तांच्यांनी पलटी मारल्या. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान ह्या वेंचणुकेक युती खातीर तयार आशिल्ल्याची घोशणा आपाचो नव्यान नेमिल्लो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हाणें केल्या. फक्त वेंचणुके खातीरूच युती करचे नात जाल्यार गरज पडली जाल्यार यशस्वी युती करपाच्या यत्नाक फुडाकार घेवपाक तयार आशिल्ल्याचें तांणी सांगिल्लें आसा. दिल्लीच्या विधानसभा वेंचणुकेंत हार खाल्ल्या उपरांत भाजपा सयत काँग्रेसूय आपले विरोधक अशी घोशणा आपाच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांनी गोंयांत येवन केल्ली. ताच्या उपरांत गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत एकला चलोवची भुमिका आपान स्विकारिल्ली. हीच एकला चलोवची भुमिका आपाक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक मारक पडली. ह्या वेंचणुकेक आपाक हार खावची पडली. हाचे उपरांत आतां आपान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आतां युतीक तयार आशिल्ल्याची घोशणा आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्या. अणजूण वाठारांत सर्वे क्रमांक 410/1 आशिल्ल्या गोंया नायट क्लब 30 दिसांच्या भितर मातये भरवण करात असो आदेश बार्देसाचो उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिलेलो आसा. परवानगे बगर शेत जमिनीचे बेकायदेशीरपणान रुपांतरण केल्ले खातीर 15 लाख रुपयाचो दंडूय तांकां घातिल्लो आसा. अणजूण वाठारांत सर्वे क्रमांक 410/1 आशिल्ल्या गोंया ह्या नायट क्लबाक 30 दिसांच्या भितर मातये भरवण करात असो आदेश बार्देशाचो उपजिल्लो अधिकारी हाणें दिलेलो आसा. परवानगे बगर शेत जमिनीचे बेकायदेशीरपणान रुपांतरण केल्ल्या खातीर लेगीत 15 लाख रुपयाचो दंड लेगीत तांकां दिल्लो आसा. खासगी गाडी पर्यटकांक रेंटाक दिल्ल्यान बोवाळ जालो. धवी नंबर प्लेट आशिल्ली गाडी पर्यटकांक भाड्यान दिल्ली. ती गाडी थळाव्या टॅक्सीकारांनी कलांगुट्यां आडयली. सध्या गाडी कलांगूट पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. ही खासगी गाडी पर्यटकांक रेंटाक दिल्ल्यान हो बोवाळ जालो. धवी नंबर प्लेट आशिल्ली ही गाडी पर्यटकांक भाड्यार दिल्ली. ती गाडी थळाव्या टॅक्सीकारांनी कलांगूट हांगासर आडयली. अशा तरेन प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिल्यो जाल्यार आमच्या धंद्याचेर परिणाम जावपाक शकता. ताका लागून प्रायवेट गाडयो करून जे धंदो करतात तांच्या विरोधात ह्या टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायली. सध्या ही गाडी कलांगूट पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. दोन 2027 जनगणनेची प्रक्रिया सुरू जातली. प्रशासकीय सोयी खातीर फेब्रुवारी 2027 जावपी विधानसभा वेंचणूक डिसेंबर 2026 जावपाची शक्यताय आसा असो दावो गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. विधानसभेच्या भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दिता आसतना तो उलयतालो. 2027 जनगणनेची प्रक्रिया सुरू जातली आणि प्रशासकीय सोयी खातीर फेब्रुवारी 2027 जावपी ही विधानसभा वेंचणूक जी आशिल्ली ती डिसेंबराच्या 2026 जावपाची शक्यताय आसा असो दावो ह्या वेळार शियाळी अधिवेशनाच्या भायर उलयता आसतना विजय सरदेसायान सांगिल्लें आसा. विधानसभेच्या भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दिता आसतना गोवा फोरडाचो विजय सरदेसाय उलयतालो. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची पयली सर्वसाधारण बसका सोमारा जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तिसऱ्या जिल्ल्या बाबतीत घेतिल्ल्या निर्णयाक येवकार दीत तांची तोखणाय केली. ते भायर सद्याच्या जिल्लो अधिकारी कार्यालयाचे कॉन्फरन्स हॉल सोयीस्कर नाशिल्ल्यान नव्या कॉन्फरन्स हॉलाची मागणी लेगीत ह्या वेळार केल्ल्याचे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसायान सांगले. मजगतीं ह्या बसकेत पंचायतीच्या निधीची मर्यादा 15 लाखांवयल्यान 25 लाखां मेरेन वाडोवपाचो थाराव लेगीत पास केल्ल्याची अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसायान म्हायती दिली.
दारबांदोड्या देवसवाडा करमल वाठारांतल्या काजूच्या बागायतीत उजो लागपाची घडणूक घडली। काजूच्या बागायतीक उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालें। तळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। काजी बागायतींचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्यान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। दारबांदोड्या हांगासर देवासवाडा करमल वाठारांतल्या काजूच्या बागायतीत हो उजो लागपाची घडणूक घडली। काजूच्या बागायतीक उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालें। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर येवन हो उजो नियंत्रणात हाडलो। काजी बागायतीचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्यान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यान केलेली आसा। सांखळे बाजारांतल्या इतिहासीक किल्ल्याचे गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्या वतीन नूतनीकरणाचें काम चालू आसा। ह्या किल्ल्या खातीर पयलींच्या बांदकाम सामानाचो वापर करून किल्ल्याक ऐतिहासीक स्वरूप दिवप चालू आसा। विलुप्त जावच्या वाटेर आशिल्ल्या ह्या किल्ल्याक ऐतिहासीक स्वरूप दिवपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें फुडाकार घेतला। ह्या किल्ल्याचें बेगीनूच उक्तावण जातलें अशें कळटा। आतां मेरेन किल्ल्याचें 75% काम पुराय जालां अशी माहिती थळावो नगरसेवक आनंद काणेकार हाणें दिली। राज्यांतल्या 40 किल्ल्यांमदीं ह्या किल्ल्याचो आस्पाव आसा। हो किल्लो सांखळे वाठारांतलें ऐतिहासीक महत्व दाखयता। एका काळार ह्या किल्ल्याची कस्टम कार्यालय म्हणून वळख आशिल्ली। ट्रॅडिशनल कराटे असोसिएशनान 2025ची राज्य पावण्यावयली कराटे सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तीत पार्थ संजय हंद्राळे हाणें भांगरा पदक जिखलें। संघटनेचे अध्यक्ष चूज काकुलो हांच्या हस्तुकी पार्थाचो भोवमान केलो। उत्तर आनी दक्षिण गोंय पावण्यार ही सर्त घडोवन हाडिल्ली। MMCचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाणें भाजी आनी फळां विक्रेत्यांक ते मेळ्ळे। तांकां नव्यान उक्तावण केल्ल्या बाजाराच्या संकुलांत पयल्या मळ्याचेर स्थलांतर करपाक आवाहन केलेलें आसा। सगळ्या विक्रेत्यांनी ह्या नव्या मार्केटात स्थलांतरीत जावचें अशी ताणें मागणी केली। विक्रेत्यांक रस्त्या कुशीक विक्री बंद करपाची शिटकावणी तांच्यांनी ह्या वेळार दिलेली आसा। तांच्यांनी ह्या विक्रेत्यांकडेन विनवणी केली की तांच्यांनी नव्या संकुलांत वचचें। नव्यान उक्तावण केल्ल्या वास्को नुस्तें बाजार संकुलाच्या पयल्या माळ्याचेर स्थलांतर करपाक तांच्यांनी विनवणी केली। सगळ्या भाजी आनी फळां विक्रेत्यांक रस्त्या कुशीक विक्री बंद करपाची मागणी केली। दिल्लीत सध्या थंड हवेचें वातावरण चालूच आसा। शेनवारा फांतोडेचेर थंड वारे दिल्लीत व्हांवताना दिश्टी पडले। मजगतीं इंडिया गेटीचेर प्रजासत्ताक दिसाचो रिहर्सल आनी ही तालीम जोरदार चालू आसा। सुरक्षा कर्मचारी आनी परेडांत वांटेकार जावपी लोक ह्या येवपी राष्ट्रीय उत्सवाची तयारी तांची जोरात चालू आसा। मात्र दिल्लीत सध्या कुडकुड्याची थंडी पडिल्ली आसतना लेगीत हे जवान ज्या तरेन ही तालीम तांच्यांनी दवरिल्ली आसा कर्तव्य पथाचेर, ताका लागून तांची तोखणाय करीत कशी आसा। सकाळ फुडें हे जवान कर्तव्य पथ हांगाचेर प्रजासत्ताक दिसा जी परेड जातली ताची तयारी नेटान तांच्यांनी चालू दवरला। दिल्लीत थंड सध्या वातावरण आसा। ह्या थंड वातावरणांत लेगीत सकाळी फुडें जी थंडी पडटा ते सोशीत हे जवान जे आसा ते आपल्या तालमीक
हाजेरी लायतात आनी दर दिसा ही तांच्यांनी तालीम चालू दवरला. दुसरे वटेन राजधानी दिल्लीत तशेंच उत्तर भारताच्या हेर राज्यांनी सध्या कडक थंडी पडिल्ली आसा. खर थंडी पडिल्ल्यान सध्या दाट धुके ह्या उत्तर भारतांतल्या कांय राज्यांनी पळोवपाक मेळटा. दिल्लीत लेगीत तापमान जें आसा तें सामकें 4.2 डिग्री सेल्सियसाचेर पाविल्लें आसा. ताका लागून ह्या 2 वर्सांचो रिकॉर्ड ब्रेक दिल्लीन केलेलो आसा. पहाडी इलाके तशेंच दोंगराळ भागांनी कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसा. मात्र दिल्लीन ह्या वेळा 2 वर्सांचो रिकॉर्ड ब्रेक केलेलो आसा. ताका लागून सध्या थंडे खातीर दिल्ली वासियांचें जनजीवन जें आसा तें विस्कळीत आनी प्रभावीत जाल्लेलें पळोवपाक मेळटा. हो दिल्ली वाठारांतलो ड्रोना वरवीं घेतिल्लो व्हिडिओ हातूंतल्यान कळटा की कशा तरेन दाट धुके सध्या दिल्लीक घेरून आसा. सध्या प्रयागराज हांगासर माघ मेला आयोजीत केलेलो आसा. ह्या माघ मेलाक लागून सध्या पुलीस जे आसा ते सतर्क आसात. खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय हाच्या खातीर पुलीस तैनात आनी पुलिसांचें लक्ष केंद्रीत जाल्लेलें आसा. हो एक वॉर रूम आसा. ह्या वॉर रुमांतल्यान हे पुलीस सगळ्यांचेर निगराणी दवरून आसा. कशा तरेन ट्राफीक हाताळप किंवा जे प्रवासी हांगासर प्रयागराज माघ मेल्याक येतात तांचेर कडक नजर दवरून हे हांगासर पुलीस आपलें काम करता आसतना दिश्टी पडटा. वॉर रूम हाका म्हणटा. ह्या वॉर रुमांतल्यान ते सगळ्या गजालींचेर आपली पाळत दवरतात. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान श्रद्धाळू जे आसात भावीक ते ह्या मेला खातीर माघ मेला खातीर येतात. हो माघ मेला जो आसा तो प्रयागराज हांगासर दर वर्सा घडोवन हाडटात. गंगा यमुना आनी सरस्वती ह्या त्रिवेणी संगमाचेर हो माघ मेला जाता. काँग्रेसीची खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा हांचो आयज जन्मदीस. ताका लागून काँग्रेस कार्यकर्त्यान तांकां जन्मदिसाची उर्बे भरीत परबी भेटयली. ह्या वेळार लखनौ हांगाचेर तांच्या काँग्रेस कार्यालयांत भायर व्हडले बॅनर लायिल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. तांच्या कार्यकर्त्यांनी लखनौ हांगासर काँग्रेसीच्या कार्यालयाच्या भायर प्रियंका गांधी वाड्रा हांकां शुभेच्छा दिवपी हे बॅनर लायले. काँग्रेसीची खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा हांचो जन्मदीस आशिल्ल्या कारणांत सगळ्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी तांकां शुभेच्छा भेटयली. त्याच बरोबर लखनौ हांगासर काँग्रेस कार्यालयाच्या भायर प्रियंका गांधी वाड्रा हांकां शुभकामना आनी तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता आसतना हे बॅनर कार्यालयाच्या भायर लायिल्ले व्हडले व्हडले दिश्टी पडले. जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगर जिल्ल्यांत नौशेरा हांगासर नियंत्रण रेषेच्या बॉर्डरीचेर सध्या ड्रोन वरवीं पाकिस्तानांतल्यान ड्रोन आयिल्ले अशे क्षेत्रांत हे पाविल्ले नजरेक आयले. कांय मिनटां खातीर हे ड्रोन तांच्या हवेंत आकाशांत उडटा आसतना दिश्टी पडले. ह्या ड्रोना उपरांत भारतीय सेना आनी सुरक्षा दळ जे आसात ते सतर्क जाले आनी तांच्यांनी हाचेर कारवाय करपाक सुरवात केली. जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगरांतल्या एका जिल्ल्यांत नौशेरा हांगासर हे ड्रोन आकाशांत भोंवता आसतना दिश्टी पडले. हे ड्रोन पाकिस्तानी ड्रोन आसूं येता असो तांच्यांनी हुस्को उक्तायल्लो आसा. ताका लागून सुरक्षा दळ सध्या सतर्क जालेले आसा. ताका लागून सध्या ह्या ड्रोना खातीर भारतीयांक किंवा त्या बॉर्डरीचेर रावपी लोकांक सतर्क रावपाची सध्या आव्हान जें आसा ते फायरींग SP वैद्य हाणें केल्लें आसा. त्याच बरोबर हे ड्रोन पाकिस्तानी आशिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. हे पाकिस्तानी ड्रोन जे आसात ते घुवळी वखदा खातीर किंवा काय तांचें मिशन आसूंक शकता. ताकाच लागून हे ड्रोन पाकिस्तानांतल्यान जम्मू ह्या वाठारांत दिश्टी पडले. ते कसले सर्वे करताले काय आनी कितें तांची कामगिरी किंवा आनीक ताचो कसलो हेतू आशिल्लो काय हे कळपाक मार्ग ना अशें सध्या भारतीय सैन्याचें म्हणणें आसा. ताका लागून सध्या श्रीनगर जम्मू काश्मीर बॉर्डरीचेर सध्या सगळ्या जवानांक आनी BSFाक सतर्क केलेलें आसा अशें
जम्मू काश्मीरातल्या कांय वाठारांनी मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजीत केल्लो इंडियन आर्मीन. हातूंत गांवांतले लोक, बायलां, जाणटे तांच्यांनी आपल्या भलायकेची तपासणी केली. सध्या जम्मू काश्मीरात थंडेचे ल्हार पातळिल्ले आसा. ताका लागून सगळ्या गांवकारांची भलायकी स्थिर उरची ताका लागून इंडिया आर्मी हांच्यांनी हे मेगा मेडिकल कॅम्प बांडीपोरा हांगासर आयोजीत केल्ले. जम्मू काश्मीरात सगळ्या गांवकारांनी, सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी तांकां बरे सहयोग केले आनी ह्या इंडियन आर्मी हांच्यांनी हे घडोवन हाडिल्ले मेडिकल कॅम्पाक बरो प्रतिसाद लाभलो. पश्चिम बंगालांतल्या ममता बॅनर्जी सरकारांत जी सध्या उथलामतल चालू आसा, ममता बॅनर्जीच्या कर्मचाऱ्यांनी जे ईडीच्या कार्यालया किंवा भाजपाचेर जे कितें आक्रोश निर्माण केलो ताच्या वयल्यान आतां भाजपान लेगीत ममता बॅनर्जीच्या विरोधात घोशणाबाजी आनी मोर्चा काडलो. सध्या पश्चिम बंगालात स्थिती गंभीर आसा. TMCच्या उपरांत तृणमूल काँग्रेसीच्या उपरांत भाजपान लेगीत राज्यांत आपलो दम दाखोवपाक सुरवात केलेली आसा. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जे कितें आपले रूप दाखयले, मोर्चा काडले ईडीच्या विरोधात किंवा भाजपाच्या विरोधात, ताचेर आतां प्रत्युत्तर दिता आसतना भाजपान लेगीत राज्यांत आपली मोर्चा तृणमूल विरोधात सुरवात केलेली आसा. तामिळनाडूचे करूर हांगासर जी भगदड जाली, जी खेटाखेट जाली, तातूंत TV एक्टर विजय थलापती हाच्या हे एका राजकीय वातावरणाक लागून हे सगळे खेटाखेट जावन कांय जाणांक मरण आयिल्लें. ताचेर सध्या विजय थलापती हेचेर कारवाय चालू आसा. फाटल्या वर्सा 27 सप्टेंबराक विजय थलापती हांची एक व्हडली राजनितीक रॅली आशिल्ली. तेन्ना तामिळनाडू हांगासर राजनितीक ऐतिहासीक एक राजनितींतलो एक व्हडलो हादसो, व्हडली दुर्घटना हांगासर जाली. सध्या ताका कारवाय जी आसा ती विजय थलापती हांचेर चालू आसा. काणकोण म्हालांतल्या आमोणे वाठारांत व्हडा दबाज्यान रौप्य महोत्सवी लोक उत्सवाक सुरवात जाली आनी 9, 10 आनी 11 ह्या 3 दिसाक आमोणे वाठारांत गोंय तशेंच देशभरच्या संस्कृतायेचो आनी कलेचो उत्सव थंयसर जालो. गोंय तशेंच गोंया भायल्या लोकांनी गोंयच्या दायज सयत गोंयच्या ग्रामीण वाठारांतली पिकावळ आनी गांवगिऱ्या वाठारांतली खाणा जेवणांचो हो आस्वाद थंय घेतलो. मजगतीं लोकोत्सवाच्या वेळार गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानस्त्य सयत काणकोणच्या नव्या कुशावती जिल्ल्याक येवकार दिवन काणकोणांत जावपी उदरगतीच्या दिकेन पावल घातलें तांच्यांनी. आनी त्याच बरोबर ह्या लोकोत्सवाक बरो असो उपाट प्रतिसाद लाभलो. आमोणे वाठारांत गोंय तशेंच देशभरच्या संस्कृतीचो हो कलेचो उत्सव काणकोण म्हालांत जालो. मकर संक्रांती खातीर सध्या बायलां सज्ज जालेली आसा. बायलांचो हो महत्वपूर्ण असो सुवाळो मकर संक्रांती. सवाशीण बायलांची उमेदीची परब ह्या सणाची सध्या लगबग चालू जालेली आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुंकूक लागपी जे सामान आसा ताका लागून हे सामानान दिवचलचो बाजार सध्या फुलून गेला आनी खरेदी बी बायलांची सुरू जालेली आसा.